ही कसो पॉइंट दिसता की तेका जे गोंयचे टॅक्सीवाले आहा तेंचे कडल्यान कांयच मेळना. मेन उद्देश जाल्यार म्हाका दिसता तेंका तर गोंयचे टॅक्सीवाल्या कडल्यान तर फायदो जाल्लो पर्सनली, गव्हर्मेंटाक न्हू, पर्सनली फायद्याचे बाबतींत जर म्हणशी जाल्यार म्हाका दिसता ते कॅब एग्रिगेटर हाडपाक सोदता. कित्याक ज्यो व्हडल्यो लॉबी आसा, इंडस्ट्रीज व्हडल्यो जेन्ना पळय गोंयांत येतात तेंका ते जेन्ना फायदो जातात म्हणून ते तेंका परमिशन दितात. पंचायत सुद्दां तर दिना न्हू जाल्यार वयल्यान ते लायसन दितात. कित्याक तेंका फायदो जाता म्हणून. सेम प्रॉब्लम हो आमी आरपोरा नागवा जे सगळे टॅक्सीवाले आसा ते 2 म्हयन्या पयलीं आमी एक मिटींग घेतलेली आरपोरा की अशे की जी गोवा मायल्स किंवा एप बेजी आनी दुसरी आसा ती येवन स्टे करता ऑल आरपोरा नागवा आनी सडनली एक 2 मिनटां भितर हॉटेलान येतात आनी भाडी घेवन वयतात आनी थंयच आमचो आर्ग्युमेंट जातालो, पुलीस कंप्लेनी जाताल्यो, हे जातालो. सो हेचेर कितें तरी एक कायमचे सोल्युशन काडचे सरपंचान विथ द मेंबर्स की तेंका हांगसर पयस दावरपाक की आरपोरा नागवान स्टे करपाचें न्हू म्हणून हे आमी तेका सांगपाक येयल्ले आनी तेचेर आमी एक एप्लिकेशन तेका आमी दिल्लें आसा. कितें सांगला सरपंचान ह्या हेचेर? सरपंचान ह्या हेचेर सांगला आपूण PI ट्राफिक सेल आनी आमी हेचेर कितें तरी आवाज करता आनी तुमकां जशें कितें बरें जातलें. म्हाका दिसता तेंच्यांनी लास्ट 2-2.5 महिन्या पयलीं मिटींग घेतलेली दिसता तेंच्या भितर आनी तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन केल्लें जे एप्लिकेशन जावन आसा हेका लागून आमच्या गोवा मायल्साक लागून. जे गोवा मायल्स कंटिन्युअसली एअरपोर्टाच्यान हॉटेलान ड्रॉप हाडटा आनी खंयसर तरी लागीत रावता आनी तेंचो जो टुरिस्ट बिझनस आसा ते उखलता. सो तेंच्यांनी आमकां लेटर करता म्हणून सांगलेलें की मातसो आमकां खंय तरी सपोर्ट करा कित्याक आमचें पोट चलना म्हणून. आनी हांव 1.5-2 महिने लिव्हीर आसलो त्या कारणाक लागून ते पावोंक ना आनी आज ते लेटर घेवन येयल्ले. पण मजगतीन तितून आनी एक प्रॉब्लेम तेंचो घडला पळय तो व्हडलो आख्ख्या गोंयान जाला पळय तो कॅब एग्रिगेटर जे स्पेशल गॅजेट गव्हर्मेंटान काडलेले आहा दिसता. म्हाका दिसता एप्रिलान मेन कितें तरी. सो तेंचे सजेशन ऑब्जेक्शनाक लागून ते पंचायती कडेन येयल्ले पंचायतीचो सपोर्ट घेवपाक